तर ह्या कुसुम सरोवर कुसुम वना भितर आसा आनी कुसुम वन म्हळ्यार कुसुम म्हळ्यार पुष्प फ्लावर्स. तर कुसुम वन, पुष्पवन, सुमन वन अशी वेगवेगळी नांव आसा ती. तर ह्या कुसुम वना भितरी भारी चंद चंद लीला जाल्ली आसा ती. आतां थोड्या वेळान तूं कितलें सांगचें म्हणून गोतना हांव प्रयत्न करता ॲज फार एज पॉसिबल. कृष्णान अवतार घेवचे फुडें गोवर्धन पृथ्वीर आयला. द्रोणगिरी पुत्र जावन न्हू. मागीर पुलत्स्य मुनीन गोवर्धनाक उकोळ न्हू वृंदावन हाड दवरलेलें. तें एक व्हडली काणी आसा. आनी कृष्णान येवचे फुडें मस्त काळू गोवर्धन थंय येवन राबिल्लो आसा. तातूंत कुसुम वन आसा. त्या कुसुम वनांत तूं अष्टावक्र मुनीन तपश केल्लें आशिल्लें. आनी अष्टावक्र मुनीन तपश करून न्हू कृष्णान अवतार घेतले. मागीर अष्टावक्र मुनीक थंय येवन दर्शन दिलां राधा आनी कृष्णान दोगांनी. आनी तांगेलें दर्शन घेवन न्हू अष्टावक्र मुनीन हांगा गोलोक धाम प्राप्ती केल्या. ह्या सर्वे नंबर लिला कुसुम वनांतू कुसुम सरोवरांतूची बगले बैसून न्हू अष्टावक्र मुनीन तपश केल्लें. आनी नारद मुनी केन्ना राधा राणी जल्म जाल्लो तेन्ना नारद मुनी आयले आसा ती. आनी तांणी नारद मुनीनी राधा राणी थंय आसकी म्हणून निमगिला हावस वापसुका. तांणी चेडाक देखूपणा म्हणून ना सांगिल्लें आशिल्लें. मागीर नारद मुनी कृप जावन न्हू चेडान दोळे सोडल्या ती. आनी राधा राणीन नारद मुनीक दर्शन दिलां. तातूंत ह्या काणयेन तो आमी डिस्कस केला एक पंता. तर नारद मुनीन राधा राणी लागीं रिक्वेस्ट केलेलें की तुमगेले अष्टसखी वट्टू म्हाका दर्शन जावका म्हणून. तेन्ना राधेन सांगिल्लें की तुमी कुसुम सरोवर वचुका म्हणून. नारद मुनी पद म्हणटा नांव देवाल नाम घेता आसतना आनंद विभोर जावन रावळा दाखून गोवर्धन आयली ती कुसुम सरोवरांत. कुसुम सरोवरा भितरी एक अदृश्य ब्रिज आसा. अदृश्य ब्रिज आसा. तातूंत मध्येन तूं एक लोटस फ्लावर आसा, कमल पुष्प आसा, सहस्त्रदल कमल पुष्प आसा, स्वर्ण रंग. आनी तातूंत भितरी रत्नसिंहासन आसा. त्या रत्नसिंहासनार राधा आनी कृष्ण विराजमान आसा ती. नारद मुनी थंय पावले. मागीर माधवी गोपी आनी वृंदा गोपी हे दोन गोपी तांकां मेळटा ती. आनी मोगान नारद मुनी हात दवरून तांकां कुसुम सरोवरा दक्षिण किनारा वचून न्हाणयता ती. आनी नारद मुनीक न्हाणोवन जाले मागीर नारद मुनी रुपांतर जाता. नारद मुनी नारदीय गोपी जाता तांगेले दयेन. आनी त्या नारदीय गोपीक वृंदादेवी आनी माधव गोपी ह्या दोगांनी मेळून लायक श्रृंगार केला. संदी गोपी करून श्रृंगार करून हातान तुचामर दिवन त्या ब्रिजार वचून भितरी सहस्त्रदल कमला लागीं वचून तांकां राबयला. आनी सांगला की तुमी राधा कृष्ण रत्नसिंहासनारी विराजमान आसा ती तांगेली चामर सेवा करका म्हणून सांगला. तर नारद मुनी नारदीय गोपी ह्या रुपांत तांणी राधा आनी कृष्णाले चामर सेवा केल्या. मस्त आनंद अनुभव केला. तेन्ना राधा राणी सांगिल्लें नारद मुनी तूं हांगा राबुका. हांगा राबून पंचरात्रिका विधी ह्या विशयान तूं ग्रंथ बरोवका म्हणून ताणें सांगला. नारद मुनी तेन्ना नारदीय गोपी ह्या रुपांत सांगिल्लें की म्हाका दक्ष राजा शाप आसा. दक्ष राजान म्हाका शाप दिल्लो की तूं खंयचेय जागेन तूं 3 दिसां वयर राबूं जायना. यू हॅव टू गो. तर हांगा कशें हांव राबचें इतले दीस. तेन्ना राधेन सांगिल्लें आसा की दक्ष रायाल शाप आसा पळय तो भौतीक जगतान तूं मात्र लाग आसा. हें म्हगेलें घर दिव्य जगत वृंदावन धाम भौतीक जगत न्ही. दक्ष रायाल शाप आसा पळय तो हांगा एप्लिकेबल ना. त्या खातीर तुमी हांगा लायक करून राबूं येता. कितले जावं कितें दीस राबूं येता. ग्रंथ पूर्ण करूं येता. मागीर तुमगेले इच्छे प्रमाणे हांगा वचूं येता. तेन्ना कुसुम सरोवरा लागीं
राधा कृष्णानं अष्टसखी दर्शन दिला नारद मुनीक. नारद मुनीनं दर्शन करून धन्य झाला आणि उपास बोध चुकून उपास पूर्ण थंय आनंद अनुभव केला. मागेली राधेली आज्ञा घेवन थंय मुखारी अनेक जे मुखार गेले मागीर एक जाग आसा नारद कुंड म्हणून 1 किलोमीटर दूर आसा. थंय नारद कुंडार एक किनारे बसून नारद मुनीनं नारद मुनी बजाए बिना राधिका रमण नामे थंय देवाला नाव जप करून भक्ती सूत्र पंचरात्रिका विधी ह्या ग्रंथ निर्माण केला. हे सेकंड नंबर पास्ट आहे. नारद मुनीक कुसुम सरोवरांतू अष्टसखी दर्शन प्राप्त जाला. अनेक काणेस नारद मुनी अनेक पंथ आयली ती तेन्ना उपासीक तांकां वृंदा गोपी दर्शन जाला. वृंदा गोपी एक महालांतू बशिल्ली आशिल्ली आनी माधवी गोपी भायर आशिल्ली आनी माधवी गोपी बोट्टू मेळून नारद मुनीन मना इच्छा प्रकट केला की म्हाका राधा कृष्ण दर्शन करचें आसा म्हणून. तर माधवी गोपी हात घेवन त्या घरा भितर घेवन गेल्या त्या महाला भितरी. थंय वृंदादेवी सिंहासनार बशिल्ली आशिल्ली. नारद मुनीन वचून पांय पडला आनी तागेली इच्छा प्रकट केल्या की म्हाका राधा आनी कृष्ण दर्शन जावका म्हणून. तर नारद मुनीक वृंदा गोपीन हात लायले सदका नारदीय गोपी रुपांतर जाता आनी मागीर उपास कुसुम सरोवरांत स्नान आनी करून उपास श्रृंगार करून उपास वृंदा गोपी त्या महालांत वरचे आसा आनी वृंदा गोपी मागीर त्या लायक संद करून श्रृंगार केलेल्या नारदीय गोपीक अनेक भितर एक कूड आवडटा. त्या भितर कुडांतू राधा आनी कृष्णा आनी अष्टसखी बैसून आसा ती आनी चंद लीला करता आसा ती. तर नारद मुनी बैसून मस्त वेळ त्या तांगे दर्शन करून लीला अवलोकन केला आनी मागीर चामार घेवन सेवाय केल्या. ताजे मागीर उपास भितर वृंदा देवी आयली. नारदीय गोपीक मोगान हात धरून भायर हाडले. माधवी गोपीन उपास भायर येवन कुसुम सरोवरांतून हाडयले आनी उपास नारदीय गोपी नारद मुनी जावन थंय दाखोवन मुखार गेल्ली ती. हे अनेक पास्ट टायम तांचे. थर्ड पास्ट टायम म्हळ्यार कुसुम सरोवर कशें निर्माण जाल्लें तें महत्वपूर्ण पास्ट टायम आसा. कशें म्हळ्यार कुसुम सरोवरांतू कुसुम वनांतू राधा आनी गोपीन केन्नाय पुष्प म्हळ्यार फूल वेंचूचें येवचें आसा. तांगेलें फेवरेट प्लेस तांगेलें मोगाची जागा. तांणी केन्नाय चंद उत्सव म्हळ्यार थंय फूल घेवचे खातीर येवचें आसा. सकट सखी वट्ट येवचें आसा. एक दिसू राधा राणी आनी पुरा सखी थंय फूल घेवच्या खातीर आयल्यां ती आनी तांगेलें फूल वेंचूच्यान तूं एक महत्वपूर्ण वस्तू आसा म्हळ्यार सकाळाक वांटून दिल्लें आसा. राधा तूं लाल रंगा फूल घेवं नाका. ललिता तूं हळदू रंगा फूल घेवं नाका. विशाखा तूं नीळ रंगा फूल घेवं नाका अशें सकाळाक वांटून दिल्लें आसा. तेन्ना तांकां जगत्या भितरी त्या दिसू नीळ फुलां पशी कसं देखपणा. ललिताक हळदू फुलां पशी दुसरें कसं देखपणा. राधा राणीक लाल फूल सोडूं कसं देखपणा. इतली थंय तांगेलें एकाग्रता आसता. तूं एकाग्रता म्हळ्यार मन लावन कसन सेव दिल्या आनी तूंची मन दवरून बाकी खंय एकाड तेकाड पळोवचें ना. तुका खंयचें फूल मेळ्ळें म्हाका खंयचें पडलें म्हाका कसन फूल घेवचें आसा ताजेरय पुरो लक्ष आसा. अशी मग्न जावन राधा ललिता विशाखा अष्टसखी आनी मस्त हजार गटल्यान गोपी पुरा मेळून तांकां सांगिल्ल्या फूल वेंचूचे खातीर मग्न जावन थंय बसल्या ती. तांकां कसलेंय भान ना. दिसा वेळ खंयची म्हणून गोतना खंय बसल्या म्हणून गोतना लक्ष एक मात्र की त्या हळदू रंगा फूल म्हाका जावका. अशी मग्न आशिल्ली आसतना मस्त ते गर्द पुरा वेगवेगळे रंगाचे झाड फूल आसता. भारी चंदवन आसा. तेन्ना अचानक तो माळ येता. गार्डनर थंय दाखोवन मस्त व्हडलो हाडटा बड्डो आसा आनी नेलाक अशी मारून येता आसा. सोर करता आसा सावंड करता येता आसा. तेन्ना अचानक केलाव गोपीचे ध्यान भंग जाता. कोणकी येता आसा म्हणून. तेन्ना मागीर गवजी घाल्ले आसा राधा ललिता विशाखा धांव धांव वगी माळ येता आसा म्हणून. ते दोळ थंय राधा राणील पुरा कापड वरलं पुरा त्या कांट्या भितरी अडकला थंय. ती काडच्या वताना
हांग वापस अडकता, हांग करताना हांग अडकता आणि पुरा वेंचील फूल पुरा नेला देवता. तेदोळ ते पुरा सखी ललिता विशाखा आपयत आसतील, राधा वगी धांव गो, वगी धांव आमी आमकां वचूं का न्ही, तो माळी आमकां येवन धरता, मागीर अरेस्ट करता आमकां. ते दोळतय राधा राणीक ते कांट्या भितर दाखून भायर येवचें जायना आनी थंय एकली राधा राणी व्हरता. आनी चिके भंय कोर न्हू हांगा थोडे हूम येता आनी अर्द फूल मात तेतू पडटा, ती अर्द फूल तेगेल्या वरला भितर आसा आनी तो माळ अशी व्हडल्या अशी घट्ट शरीर आशिल्लें अष्टपुष्ट आनी तो व्हडली मिशी आनी व्हडलो फॅट लावन बड्डो हातां घेवन अशी व्हडवड डोर करून पळयता आनी म्हणटा, कोण तूं हांगा आयली, कशा खातीर आयली, कोणा निमगून आयली, तुमगेलें फूल वे पुरा, तुमगेलें गार्डन वे, तुमी हाका उदक दिल्लें वे, खंयचें तुमी झाड हांगा लायला, तुमकां कसो अधिकारू, तुमी कोणा निमगून हांगा आयले ती. ह्या पुरा वन आसा पळय ते कामदेवालय फॉरेस्ट आसा, वन कामदेव हांगाच राय आसा, तो भारी कडक आसा. तुम्ही हांगा येवन सगळ्यांनी फूल खांपल्या ती तुमकां खंडीत शिक्षा करता, हांव खंडीत दंड दिता. राधा त्या पुरो आयकून आनीक मस्त उमेता आनी अशें म्हणटा म्हणटाना तो माळी कोपान उलयत आसा, राधेक भंय करता आसा. अचानक माळी जो आसा पळय तो हांसता. तेन्ना राधेक कळटा की तो कृष्ण म्हणून. तर ताका मस्त आश्चर्य जाता, कशें आज ह्या रूप घेवन आयली ती. तर कृष्ण म्हणटा की आज म्हाका तुगेले वट्टू एकले वट्टू लील करचें मन आशिल्लें म्हणून हांव सगळ्या गोपींक धांवडावन सोडला आनी एकलेक तुका म्हाका भेटूं का म्हणून एकांत लिला करचें म्हणून मना आसा. हो, म्हाका कितलें भंय केलें, तुमगेलें हें रूप व्हडले व्हडले मिशी पळोवन म्हाका भारी भंय केला. असो व्हडना भिवू नाका, हांव तुगेलो कृष्ण आसा. आतां कसं करता सांग, तुमी हें फूल घेवन कसं करता ती. तेन्ना राधा म्हणटा की आमी हें फूल घेवन यमुने व्हरून तें धुता, ती लायक करून स्वच्छ करून. मागीर कसं करता ती, तें लायक करून यमुना वचून धुवन तुगेले खातीर माळ करचें आसा, नित्य फुलां माळा फुलां श्रृंगार करचें आसा आनी मागीर तुका अर्पण करचें आसा. वचा आवडना आमी वचा यमुना वचा. तेन्ना राधा राणी म्हणटा, ना म्हाका मस्त दाक्षाण आसता तुमगेलो वचचे खातीर, आमकां वट्टू कोणें पळय जाली म्हाका भारी कश्ट जाता, हांव तुगेलो वट्टी एकली वचचें जायना म्हाका. यमुना कितें दूर सांग दाखून मागीर कसं करचें. कृष्ण म्हणटा, कांय आसा काणका, आमकां वट्टू यमुनेक वचचें जायना नवें, हांव यमुनेक हांगा घेवन येता, डोंट वरी. मागीर थंय कृष्णान उजो पांय आसा पळय तो अशी नेलाक दामटिल्लो आसा आनी एक थोडोची फोंड निर्माण केला आनी यमुनेक मनान आव्हान केलें, यमुना हांगा यो का म्हणून. तर यमुना खंय आशिल्ली थंय दाखून हांगा येवन प्रकट जाता. त्या फोंडा भितर प्रकट जावन भारी व्हडलें विशाल कुंड निर्माण जाता. ताजें नांव कुसुमसरोवर. ताजे बगले बैसून मागीर ती पुरा माती पडलेली फुल्ल वापस वेंचून आनीक फुल्ल वेंचून राधा आनी कृष्णान वट्टू ती फुल्ल त्या सरोवरांत धुल्लें ती. ह्या अशी प्रकारे यमुना थंय प्रकट जाल्या. कृष्णाल्या पांया निमित्त निर्माण जाल्लेल्या पुण्या भितर यमुना येवन तेगेलें जल थंय प्रदान केला आनी भारी विशाल सुंदर थंय कुंड निर्माण जाला. तातूंत फुल्ल धुवन आनी मागीर कृष्णान निमगेले राधाक, केन्नाय तुमी पुरा सगळ्यांत मेळ्ळो म्हगेले खातीर फुलां माळ करचें आसा. आज म्हगेले मना अशें विचार आसा, इच्छा आसा म्हगेली की तुगेले खातीर हांव ह्या फुलां श्रृंगार करता, तुगेले केंस वळोवका, तुगेले केंसां श्रृंगार करता म्हणून मना आसा. तूं जायत वे तुका. राधा म्हणटा, वय व्हडना, आज तूं म्हगेले केंसां श्रृंगार करूं येता, मागीर फुलां श्रृंगार करूं येता. मागीर ते पळय ते फेमस आसा चित्र, फेमस पेंटींग आसा. कृष्ण मागशी बसल्या ती, राधा मुखार बसल्या, राधा राणी फाटी कृष्णा लागीं आसा आनी तोंड त्या कडेन त्या बगलेन आसा. आनी कृष्णान एक हातान तूं केंस धरला, एक हातान तूं दांतूण धरल्या आनी लायक करून कृष्ण श्रृंगार करता आसा ती. आनी मागीर
पुरा विंगड विंगड बण्णाचे फूल मेळून कृष्णानं राधाराणीला श्रृंगार केला त्या दिसू. आणि राधाराणीक एक निमिष थंय कृष्णाक पळयन अशें जायना, सहन जायना. कृष्ण मागशी हांव येत्रा पळयतस म्हणून हातांत तूं एक कान्याड धरल्या. आमी केन्नाय आमगे घरांत तूं आमगेले धुवयले आम्मा केन्नाय धुवयली पांती घालता तेन्ना धूव अशी कान्याड पळयता, अम्मा हांगा अशें करूं नाका गो, तशें करी गो, हांगा अशी करी तशी करी, 2 नाका 1 घाली अशें सांगता आस पळय. तेन्ना आमगेले धूव कसं करता, कान्याडेन तूं तिका स्वता पळयत आसा. पण राधाराणी ती कान्याड घेवन कोणा पळयता, कृष्णा पळयत आसा. तितली वेळू श्रृंगार जावचे तितले वेळू कृष्णाक पळयनाशी सहन जायना म्हणून स्वताक त्या कान्याडे भितरी पळयना. कान्याडे अशें धरल्या की मागशी कृष्ण कसं करता म्हणून देख पडता. अशें ते चित्रपट आसतात आनी तूं त्या कान्याडे भितरी कृष्णाल चेहरो देख पडता आसा आनी कृष्ण आनी तूं कशी मेगेल श्रृंगार करता आसा म्हणून मोगान पळोवचें आसा. ही सुंदर लीला थंय जाल्ल्या कुसुम सरोवरांत. आनी ताजे बगलेन एक मंदिर आसा. त्या मंदिरांत आमी भक्तिवेदांत हॉस्पिटलान आमगेले अंडर घेतला. राधा बनबिहारी मंदिर म्हणून आसा. राधा गोपीनाथ मंदिर आनी भक्तिवेदांत हॉस्पिटल वट्टू जावन आमी ट्रस्ट स्थापन केला. हांवय थंय ट्रस्टी आसा आनी देवस्थान सान देवस्थान आसा. फुडें स्कॉटलँड डिवोटी ते देवस्थान चलयता आशिल्लीं ती, आतां थंय ना ती, त्या खातीर आमी ते चलोवचें घेतला. राधा बनबिहारी मंदिरांत 2 गोवर्धन शिला आसा. ती एक शिला श्रृंगार करता ती कृष्ण म्हणून, एक शिला श्रृंगार करता ती राधाराणी म्हणून. कृष्ण चिक वयर आसा, राधाराणी नेक्स्ट स्टेपार आसा आनी हातांत तूं कान्याड धरलेलें आसा. कृष्ण हातांत तूं दांतोणी आसा आनी एक हातांत तूं केंस धरल्या ती राधाराणीचे आनी राधाराणी दांतोणे कान्याडेन तूं कृष्णाक पळयत आसा. अशें लायक दर्शन आसा. तर ते राधा बनबिहारी मंदिर आनी ताजे भितरी त्या लायक करून व्हडलें विशाल सरोवर आसा. ताजे दाव बगलेन मंदिर आसा आनी मुखार गेल्ले मागीर व्हड छत्री आसा, फातरांत केल्लेले लाल फातरांत. ते राजा आशिल्लो एक फ्रॉम राजस्थान, सूरजमल म्हणून. ताणें तागेले बापसूले थंय समाधी केल्ली आसा. ताजे मागीर तागेली समाधी थंय आसा. ताजे मागीर तागेले 2 बायलो आशिल्ल्यो ती हंसिया आनी किशोरी, तांगेली समाधी आसा. आनी ते हवा महल म्हणून शेका वेळारी रायान येवन राणये वटू बसून थंड थंड वारें थंय अनुभव करचें आसा. स्नान आनी करून ते छत्री भितर बसून थंड वारें येता पळय केन्नाय ते अनुभव करचे खातीर हवा महल म्हणून ते तांणी उपयोग केल्लो आसा. ते छत्री भितरी राधाले चरण चिन्ह आसा, कृष्णाले चरण चिन्ह आसा. आनी ह्या पुरा जाग आसा पळय, इट इज एक्झॅक्टली अपोजीट उद्धव कुंड. चिक्के मुखार आनी गेल्यार गोवर्धन पार गेल्यार त्या बगलेन त्या बगलेन ह्या परिक्रमा रस्त्यार कुसुम सरोवर, त्या परिक्रमा रस्त्यार उद्धव कुंड आसा. आनी मध्येन तूं एक अनेक वन आसा. कुसुम वना भितर अनेक सान वन आसा. ताजें नांव आसा अशोक वन. तातूंत पुरा अशोक वृक्ष आसा ती. तो नारद मुनी अनेक पण थंय आयला 3rd टायम आनी थंय बसून अशोक वृक्ष एक अशोक वनांत एक अशोक वृक्षा सकाळ बसून ध्यान केला राधा आनी कृष्णा बैरी. आनी त्या ध्यानांत ताका एक दिव्य दर्शन जाल्ला. कशें म्हळ्यार त्या दिव्य दर्शनांत नारद मुनीक देखू पडता की प्रत्येक अशोक वृक्ष रूपांतर जावन गोपी जावन रासलीलांत प्रवेश करता आसा ती, इन्क्लुडींग द ट्री अंडर वीच ही वॉज सिटींग. खंयच्या वृक्षा मुळांत तो बशिल्लो तो वृक्षय रूपांतर जावन श्रृंगार करून गोपी जावन रास क्रीडे भितर प्रवेश करता आसा ती. नारद मुनीन दिव्य दर्शन पळयलें की त्या अशोक वनांतले सकट अशोक वृक्ष गोपी जावन रास क्रीडेंत प्रवेश करता आसा ती. आमकां तातूंतल्यान एक वस्तू कळटा म्हळ्यार वृंदावना भितरी प्रत्येक रूख प्रत्येक वृक्ष 3 अर्थ आसा. प्रत्येक वृक्ष एक तर राधा आसा, सेकंड गोपी रूप आसा, थर्ड ऋषी मुनी पुरा थंय वृक्ष जावन दिसान तपस्या करता ती,
रात्री त्या ऋषी मुनी गोपी जावन रासवेल्यान तू प्रवेश करता ती अशी ते दिव्य अर्थ असता. ताजो साक्षात्कार नारद मुनीक थंय ध्यान केले बघ जाल्ला की वृंदावनान तुले प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक झाड, प्रत्येक वेली राधाराणी जावं गोपी जावं ऋषी मुनी आसा. म्हणून केन्नाय वृंदावनान तूं खंयचेय वृक्ष आनी कसलेय कुडकी करचे नज, ताका दिशू मारचे नज, ताका न्ही उकोळून भायर उडोवचें नासा. प्रत्येक म्हणून आमी केन्नाय वृंदावनाक गेल्ले मागीर कसं करता ती केन्ना राबून राबून त्या वृक्षाक आलिंगन दिवचें आसा. खंय कडेन गेल्ले मागीर बैसून लायक करून लीला आयकुचें आसा आनी उठयले मागीर थंय कितली वृक्ष आसा ती त्या सगळ्या वचून आलिंगन दिवचें आसा एज अ कल्पवृक्ष. आमगेले कसन दिव्य भक्तीन तूं इच्छा आसा ते पुरो इच्छा प्रकट करून त्या वृक्षांक आलिंगन दिवचें आसा आनी प्रार्थना करचें आसा की म्हगेल देवाल ह्या जिवनान तूं म्हगेल भौतीक इच्छा नश्ट जावका, ह्या जिवनान तूं म्हगेल मनान तूं कसनय भौतीक इच्छा उरच्या नज, ह्या जिवनान तुजी म्हाका तुमगेल विशयान तूं प्रिती निर्माण जावका आनी म्हगेल जीवन कैद जाताना तुमगेल धाम प्राप्त जावका. अशी पुरो दिव्य इच्छा थंय प्रकट करचें आसा त्या वृक्षांक रुखांक आलिंगन दितना. ताजे मागीर भारी एक लायक काणी आसा ती म्हळ्यार कृष्णान केन्ना पृथ्वी वयले लिला संपन्न करून अंतर्धान जावचे वेळ आसा तेन्ना उद्धवाक आनी परीक्षिताक आनी वज्रनाभाक हे 3 जाणां सांगून दवरले आशिल्ले की हांव केन्ना वत्ता पळय हांगा दाखोवन अंतर्धान जावन. तेन्ना म्हगेली बायल आसा ती 16,108 16,108 तांकां भारी दुख्ख आनी बेजार जाता आसा. तेन्ना तांगेल दुख्ख आनी बेजार नश्ट करचे खातीर तुमी तांकां घेवन वृंदावना येवका, थंय तांगेले मोक्ष वेवस्था हांव करून दवरलें आसा. तेन्ना उद्धवाक मस्त मना आशिल्लें कृष्णा वट्टू उपास वचूका म्हणून. तेन्ना देवान सांगलां ना तुका हांगा काम आसा, तूं हांगा राबुका. केन्ना म्हगेली बायल दुख्ख करता ती मस्त रडता ती तेन्ना परीक्षितू आनी वज्रनाभ म्हळ्यार कृष्णालो नातवाल पूतू, कृष्णाल पूतू प्रद्युम्न, तागेल पूतू अनिरुद्धाल पूतू वज्रनाभ. तो वज्रनाभाक परीक्षितान मथुरे राय म्हणून केल्लो आनी कृष्णान ताका ऑर्डर दिवन दवरलें आशिल्लें की हांव गेल्लें मागीर वृंदावनान तूं खंय खंय हांव लीला केल्या ते प्रत्येक स्थान तुवें स्थापन करका, थंय मूर्ती स्थापन करका, थंय वन संवर्धन करका, थंय ताका प्रत्येक जाग्याक नांव दिवका आनी म्हगेल पुरा लिला स्थली तूं प्रिजर्व करका, लायक करून राखून दवरका अशें ताका ऑर्डर दिवन दवरलें आशिल्लें. त्या खातीर वज्रनाभाकूच आशिल्लें की तागेले ह्या पुरा सेव आसा म्हणून. आनीक सेव दिला देवान की म्हगेल पुरा बायलांक घेवन थंय वचूका म्हणून. मागीर यथावकाश कृष्ण अंतर्धान जावन जालें आसा ती. बलरामय they also have gone back to original abode गोलोक वृंदावन आनी कृष्ण बलराम दोगांनी अंतर्धान जाले मागीर तांगेल्या बायलांक मस्त दुख्ख जाला. तेन्ना परीक्षित रायू आनी वज्रनाभ बायलांक घेवन वृंदावन येता ती आनी वृंदावना आयले मागीर जमुना पळयता ती. जमुना तांगेल मागीर तांगेल मधुरीची एक बायल आसा 4 नंबर बायल, पण तिगेले एक विशिश्ट आसा ती बायल जावन द्वारकेन तूं आसा आनी न्हंय जावन वृंदावना आसा, न्हंय जावन राधाराणी वट्टू आसा, बायल जावन कृष्णा वट्टू आसा. आतां कृष्ण गेल्ले मागीर थंय तांगेले दे कम फर्स्ट टू यमुना रिवर आनी यमुना रिवर अशी पुरा व्हांवता आसा लायक करून व्हडले व्हडले वेव्ज येता आसा ती. तेन्ना सगळ्यांक भारी आश्चर्य जाला की तूं आमगेले म्हणटकी कृष्णा बायल तुका दुख्ख नावे, कृष्ण अंतर्धान जावन गेल्ल्या ती, आमी पुरा रडता आसा ती, तुका कशें दुख्ख जायना. तर यमुना म्हणटा की आमी ब्रजवासी, आमी पुरा ब्रजवासी गोपी, आमी राधाराणी अंग आसा ती आनी वृंदावनान तूं आसतना आमकां केन्नाय कृष्णाला विरह अनुभव जायना. ताजें रहस्य तुमकां जावका जालें आसल्यार तुमी कुसुम सरोवरा वचूका. कुसुम सरोवरान तूं एक गुलबलता म्हणून जावन थंय उद्धव राबिल्ली आसा ती. उद्धवाक आवाहन केल्यार उद्धव प्रकट जावन तुमकां ह्या पुरा रहस्य लायक करून सांगता ती. तुमी आतां गोवर्धना भितर वचता ती
तर वज्रनाभ आणि परीक्षित तांकां घेवन येता ती कुसुम सरोवरांत. आतां ताजी एक सान काणी आसा. उद्धव मध्यंत एक पंता कृष्णाला मेसेज घेवन पत्र आनी घेवन आयली ती, आनी सांत्वन करचे खातीर आयली ती. तेन्ना एकांत जागेन तूं उद्धव क्यारी म्हूण आसा नंदगांवांत तूं थंय राधा राणी आनी पुरो गोपी वट्टू बसून दीर्घ संवाद केला. तेन्ना 6 म्हयने उद्धवाक सक्कड गोपीन पुरा वृंदावन दाखयला की ह्या कडेन आमी उद्दा भरले आशिल्ले, ह्या कडेन आमी तांणी मटकी फोडली आशिल्ली, ह्या कडेन रास केल्लो आमी, ह्या कडेन लायक फूल करून ताका श्रृंगार केल्लो. अशी पुरा कितली जागा आसा ती वृंदावनांत. 6 म्हयने थंय सक्कड गोपीन उद्धवाक घेवन पुरा वृंदावन दाखयला, पुरा वृंदावन. तेन्ना उद्धवाक एक मनांत अनुभव आयला की हांव लेखील की हांव मस्त व्हड भक्त आसा, पण ह्या गोपी आसत पळय हे सकाळा पाशी महान भक्त आसा ती, आनी म्हाका तांगेल सकाळल्या चरण रज म्हूण जावका. तांगेल मनांत कितली भक्ती आनी प्रेम आसा ताजे एक अंश मात्र म्हाका प्राप्त जावंक आसल्यार तांगेल पांया धूळ म्हाका माथ्यार येवका. पण हांव राय आसा न्हय, हांव मंत्री कृष्णालो, म्हाका तांणी सहज जावन तांगेल पांया धूळ दिना ती. ताका तरी हांव हांगा तपश्य करून ब्लेड ऑफ ग्रास मागीर कसं म्हणटा आमचे गेल्यान तूं गवत हां तण जावन जन्म घेता. इतले म्हळ्यार गोपींक चमकतना केन्नाय संकोच ना, तणा भितर चमकतना संकोच ना. हांव म्हणल्यार म्हाका तुमी धूळ दियात ताका संकोच आसा, पण हांव तांकां पळयला वृंदावनांत तूं चमकतना तांणी सहज जावन तणा वयर चमकता ती. तेन्ना तणा वयर तांगेल पांया धूळ सहज पडता आसा. हांव तपश्य करून तण जाता, तण म्हूण जन्म घेता, आनी तेन्ना तांगेल पांया धूळ म्हाका सहज प्राप्त जाता. म्हणून कृष्णाक अपास वचून संदेश दिवन जाले मागीर अपास वृंदावना येवन कुसुम सरोवरा बगलेन तूं बैसून उद्धवान तपश्य केला. त्या उद्धव कुंड खंय उद्धवान तपश्य केलेली. आनी कुसुम सरोवरान तूं आनी एक स्थान आसा उद्धव बैठक म्हणून, थंय उद्धव मुर्ती आसा, आजी आसा, थंय उद्धव मुर्ती आसा, तागेली पूज करता ती. पण उद्धवाल निवास वास्तव्य तण जावन आसा, आनी त्या तणां नांव कशें न्हय गुलमलता. ताजे म्हणून सांगता की कुसुम सरोवरा बगलेन तूं गुलमलता नांवाचें तण जावन उद्धव राबिल्ली आसा ती. तुमी थंय वचून देवा नांवाचें संकीर्तन कोरका, देवा नांव घेवन संकीर्तन कोरका. तेन्ना उद्धव तणा रुपांतल्यान सोडून मनुष्य रुपान तूं प्रकट जाता ती. आनी मागीर हें एक आसपा रहस्य तें तुमकां सगळ्यांक ताणें बैसून सांगचें आसा. ह्या निरोप घेवन ह्या पुरा सांगिल्लें आयकून पुरा बायलो थंय येता ती कुसुम सरोवरांत. आनी कुसुम सरोवरा लागीं येवन पुरा बायलान मेळून हरिनाम संकीर्तन केलां. आतां आमी पळय आमी प्रयत्न करता आसा ती, आमकां केन्ना कंटाळ येता, केन्ना उबगण जाता, केन्नाय मस्त उत्साह आसता. आमगेली जप म्हळ्यार कशी केन्ना न्हीद येता, केन्ना जेवची इच्छा जाता, केन्नाय मन जायना. पण कृष्णा वट्टू इतली मोग करताली तांगेली बायल कृष्णा भितर कृष्णा खातीर विरह अनुभव करून कशल नमुन्या कीर्तन करता ती प्रेम संकीर्तन. त्या प्रेम संकीर्तन प्रभाव इतलो पडता की उद्धव तणा रुपान तूं सोडून मनुष्य रुपान तूं थंय प्रकट जाता ती. उद्धवा पळोवन सगळा भारी खूश जाता. ताजी मागीर सुरवे महात्म्य म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन महात्म्य. हरिनाम संकीर्तन अशे नमुने केल्ले मागीर उद्धवाकय तण रूप सोडून मनुष्य रूप स्विकार करता तांणी अगत्य केला. ताजे मागीर कुसुम सरोवर बगले बैसून 30 दिवस थंय उद्धवान श्रीमद भागवत कथा त्या पुरा बायलांक सांगिल्लें आसा. तातूंत एक म्हत्वपूर्ण आमगे खातीर संदेश आसा. सक्कड बायलांक कृष्ण संपकल्यान ती म्हणून विरह अनुभव जाता आसा, तांकां मस्त दुख्ख जाता आसा की आमगेले बामूण गेल्ले म्हणून. उद्धवान श्रीमद भागवत स्टार्ट केल्लें मात्र, सूर केल्लें मात्र
तांगेल पुरा दुःख नष्ट जाला. ताचें कारण कशें न्हय. इथे म्हळ्यार श्रीमद भागवत आणि कृष्ण हे अभिन्न आसता ती. दे आर वन एंड द सेम. कृष्णो स्वधाम उपगते. कृष्णान केन्ना हांगा दाखोवन जावं वचून गेल्ले आसता पळय आनी हांगा अंतर्धान जाल्लें आसता ती. त्याच वेळार कृष्णान अंतर्धान जावचे वेळारीची पृथ्वीन तूं श्रीमद भागवत प्रकट जाला अशी भागवतांचो श्लोक आसा. हाजो अर्थ अशें आसा की श्रीमद भागवत आणि कृष्ण हातूंत कसली अंतर ना, कसली भिन्नता ना. कृष्ण आणि श्रीमद भागवत एक आसा. श्रीमद भागवत ध्वनी रुपांत आसा, कृष्ण व्यक्ती रुपांत आसा. तर उद्धवान केन्ना ध्वनी रुपांत तूं श्रीमद भागवत वर्णन सुरू केला ते ध्वनी कानार पडले सताकाची पुरा दुःख नष्ट जाला. दिस इज द प्रूफ दॅट श्रीमद भागवतम इज नॉट डिफरंट फ्रॉम कृष्णा. ताजी मागीर पुरा दुःख नष्ट जाला. एक कण थंय दुःख ना तांकां. स्थिती बदलली मेरी द स्थिती इज सेम. कृष्णा इज नॉट देर. तरी पण कृष्णालो व्यक्तिगत अनुभव, कृष्णाल सान्निध्य, कृष्णाले सत्संग अनुभव सक्कड बायलांक जाला जशी तांकां द्वारके आसतना जाता आशिल्लो. शुकदेवान परीक्षित महाराजांक 7 दिवस भागवत सांगिल्लें एज अ एमर्जन्सी. तांकां मस्त वेळ ना आशिल्ले, पण बायलां खातीर कसलें वेळ बंधन ना आशिल्लें. उद्धवान लायक करून संद करून मोगान 30 दिवस थंय भागवत पारायण केला कुसुमसरोवरा बगले बसून. आणि दशम स्कंद केन्ना पावले मागीर तांगेली काणी ताणें आयकल्या. कशी सत्यभामा वाडीक जाल्ली, कशी जांबवती वाडीक जाल्ली, कशी रुक्मिणी हरण केल्लें, कशी सत्या वाडीक केल्ली, लक्ष्मणा वट वाडीक केल्ली, मित्रविंदा वट वाडीक केल्ली, नग्नजिती वट वाडीक केल्ली. अशें पुरा वर्णन आयकताना, तांगेलें वर्णन आयकताना तांकां तांगेलें दिव्य रूप दर्शन जालां. खंय कुसुमसरोवरा बगलेंत तांगेलें दिव्य रूप दर्शन जालां. आनी मागीर 11th आनी 12th कॅन्टो जाल्ले मागीर भागवत कांयच जाल्ले मागीर थंय दाखोवनची कृष्णाल सक्कड बायलो तांगेल्या स्वरूप सिद्धी प्राप्त करून गौलोक वृंदावनांत तूं पारायण केला तांणी. सो इन इंग्लिश आय विल टेल अगेन. at the banks of Kusumsarovar, at the end of Srimad Bhagavatam, all the queens of Krishna, they merged in their original Swarupa Siddhi and went back home, back to Godhead, to the spiritual world of Dwarka. तर कुसुमसरोवर भारी दिव्य स्थान आसा. कृष्णाल बायलांकय थंय दाखोवन मोक्ष प्राप्त जाला आनी श्रीमद भागवता महात्म्य थंय प्रकट जाला. इतले म्हळ्यार इतले दुःख व्यक्त करता आसतना तांकां एक क्षणा भितर तांकां दुःख नश्ट जाला श्रीमद भागवत आयकून. तर आमकांय गोता आसता की ह्या भौतीक जगांत तूं कितलेंय दुःख आसल्यार श्रीमद भागवत आमी मन लावन वाजल्यार आमगेलें सक्कड दुःख नश्ट जाता. दिस इज द प्रूफ ऑफ दॅट. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. कसा अभद्र आसा ह्या जिवनांत तूं त्या प्रायेषु म्हळ्यार ऑलमोस्ट 100%. ऑलमोस्ट 100%. प्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु कसा अभद्र आसा ते पुरा वस्तू, पुरा घटना, पुरा भावना, पुरा दुःख, पुरा कष्ट तात्काळ नष्ट जाता केन्ना आमी श्रीमद भागवत वाजयता ती. म्हणून कसं सांगला नित्यम भागवत सेवया. म्हणून आमगेल मणके बद्ध जिवान ह्या जगत्यान तूं आमी केन्ना आसा ती ते जवळ आमकां नित्य भागवत वाचन करता, नित्य भागवत श्रवण करता आनी नित्य भागवत सेवाय करता. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी. भगवती उत्तम श्लोके म्हळ्यार उत्तम तमगुणा पासून आमकां मुक्त करताले, तमोगुणा पासून वयर उखलताले. उत्तम श्लोके भागवतान तुला प्रत्येक श्लोक स्वयं कृष्ण समान आणि प्रत्येक श्लोका भितरी ते श्रवण करताना कृष्णाले अस्तित्वाचा सान्निध्य अनुभव जाता. त्या खातीर आमकां ह्या जगत्यान तूं आमी सकट कृष्णा सोडून हांगा आयले ती. पण भागवत श्रवण करून आमी नित्य कृष्ण सान्निध्य अनुभव करच्याक फाव आसा, साध्य आसा. उद्धवा काणी आमी आयकल मागीर आमकां ह्या बोध जाता
की श्रीमद भागवत आणि कृष्ण कशी अभिन्न आसता ती, आनी आमी कशी केदळ ते आमकां स्वरूप सिद्धी प्राप्त जायना तेदळ ते आमी नित्य हांगा घरांतू आमगेल्या जीवन आमी काडटा आसतना नित्य एक श्लोक पुणी श्रीमद भागवताचो श्रवण कोरका म्हणून प्रभुपादान आमगेल्या मंदिरांतू नित्य सकाळी एक श्लोकारी प्रवचन पद्दती इस्टॅब्लिश केल्या. ताजें कारण हेची की आमकां सकाळांक नित्य अर्द घंटो मुखाल घंटो म्हणून असं आवडना, अर्द घंटो मुखाल घंटो जावो श्रीमद भागवताच्या माध्यमांतल्यान कृष्णाल सान्निध्य, कृष्णाल अस्तित्व, कृष्णाल संग प्राप्त जावका म्हणून आमकां ह्या पुरा विधी प्रभुपादान सांगून दवरलेलें आसा. ताजे मागीर कुसुम सरोवरान बगलेन बलरामा देवस्थान आसा. तात भारी एक सिग्निफिकन्स आसा लक्षणां. त्या वेळार कुसुम सरोवरा मागीर मुखार गेले मागीर राधाकुंड एरिया सुरू जाता. 1 किलोमीटर मुखार गेले मागीर राधाकुंड येता. त्या दिकाने 1 किलोमीटर उद्धव कुंडा दाखोवनी, ह्या दिकाने 1 किलोमीटर. त्या राधाकृष्णाले प्रायवेट एरिया, एकांत संघ स्थान, थंय बलराम प्रवेश करना ती एक रिस्पेक्ट म्हणून. सान बाबाल्या माधुर्य लिले भितरी खंय कसं नाही डिस्टर्ब जावचें नज, व्यवधान येवचें नज, बाद जावचें नज म्हणून बलरामानं नम्र जावन थंय रावचें आसा आनी थंय दाखोवन एकांत जावन एकाग्र जावन ते लिला पळोवचें आसा. पण थंय वचचें ना, एक रिस्पेक्ट म्हणून. त्या खातीर बलरामा लास्ट देवस्थान कुसुम सरोवरा भितर आसा आनी आजय थंय आमगेल्या देवस्थानांतू दाऊजी मंदिरांत आमी सेवा करता ती बलरामाली. बलरामा भाव कसो आसा की मेगेल धाकले भावाल्या श्रृंगार रसा लिला भितरी कसनय बाद जावचें नज मेगेल निमिती. हांव मालगड आसता मागीर, हांव थंय गेल्यार तांणी मागीर तांकां लज्ज करता, तांकां संकोच जाता म्हूण तांकां संकोच जावचो नज म्हूण हांव हांगा राबता, निपूण राबता आनी हांगा निपूण राबून तांगे लिला दर्शन करता. ताचे मागीर श्री चैतन्य महाप्रभू केन्ना वृंदावन आयलीं ती सुरवेक काम्यवना गेलीं ती. थंय बिमलकुंडान स्नान करून मागीर नंदगांव आयलीं ती. नंदगांवां तांणी पावन सरोवरा स्नान करून नंदेश्वरांत वचून कृष्ण, यशोदा, नंद महाराज तागेली मुर्ती पुनः प्रकट केल्या. त्या काल्ले मागीर तांणी ही केम टू गोवर्धन आनी गोवर्धनान तो सगळ्या पाशी सूर आहे राधाकुंड श्यामकुंड प्रकट केला. राधाकुंड श्यामकुंड प्रकट केल्ले मागीर चैतन्य महाप्रभू कुसुम सरोवरान आयलीं ती आनी तांणी कुसुम सरोवरान तूं स्नान केला. त्या दिव्य स्थानांत आमी पळय पद म्हणटा न्हय, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहर कालिंदी आभृत कालिंदी भितरी मध्येन तूं एक स्वर्ण कमल आसा. अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका. हाजो अर्थ आसा की ही लीला कुसुम सरोवरा भितर जाल्ली आसा. कुसुम सरोवरा भितरी सहस्त्रदल कमल आसा, तातूंत भितरी रत्नसिंहासन आसा, ताजे भितरी ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका. ते प्रधान 8 दल आसा. ते एक दला भितर एक गोपी राबिल्ली आसा आनी कृष्ण राधाची सेवा करता आसा आनी मध्य तूं रत्नसिंहासन आसा, तातूंत राधा आनी श्याम सुंदर विराजमान आसा ती. तर त्या उदकांत तूं चैतन्य महाप्रभून स्नान केला आनी भारी आनंद अनुभव केला, थंय कीर्तन केला. आनी एक गम्मत थंय जाल्या. चैतन्य महाप्रभून भारी मोगान ते वनाक अशें पळयलें आसा आनी कृष्णदास कविराज सांगता ती
की केन्ना चैतन्य महाप्रभून मोगान पुरा वन पळयलें त्या प्रत्येक अशोक वृक्षाक फल आनी फूल आयलें. दॅट इज नॉट अ सिजन फॉर दॅट. पण चैतन्य महाप्रभू दृश्टीपात जाल्ले मागीर प्रेम कृपा कटाक्ष ताजेर पडले मागीर सकट वृक्षांक त्या दिसू फळ आनी फूल प्राप्त जाल्ला काही. फुला पुरा वसंत ऋतू म्हणके थंय दर्शन निर्माण जाला. चैतन्य महाप्रभूले वर्णन केला कृष्णदास कविराजाने. आनी एक गंमत म्हळ्यार आमगेल्या आचार संप्रदायांतू एक आचार आसा ती वृंदावन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणून एक सखी अवतार आसा न्ही. तर तेन्ना त्या काळांतू आमगेल्या गौडी संप्रदायांतू मस्त इतले महत्व नाशिल्लें. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हांणी आमगेल्या संप्रदायाक भारी सन्मान करून दिल्लो आसा. भागवत भाश्यारी भारी मस्त लिहिलं आसा गेली. पण तांगेले सिद्धांत आनी त्या काळांतू आशिल्ल्या पंडीत जाल्या सिद्धांतांतू मस्त विंगड आशिल्ले. आनी त्या पंडीत लोक आशिल्ले पळय त्या काळांतुले तांगेल आनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हांगेले मस्त मतभेद आशिल्लो. मागीर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांक कसं तांकां मना मतभेद ना, पण पंडितांक मस्त मना मतभेद आसा की हागेल निमित्ती आमगेले स्थान कितें नश्ट जाता की आमगेले सन्मान उण जाता की तांकां भारी मनांक जाळ आसा ती. तेन्ना एक दिसांनी निर्णय घेतलो की विश्वनाथ चक्रवर्ती फालफाले वचून गोवर्धन परिक्रमा करता ती काळकांतूची. तेन्ना काळकांतू तांगेले आमी खून करूं तांगेले वध करूं म्हणून. सो तांणी पुरा प्लॅन करून येता ती. आनी कुसुम सरोवर लागीं मस्त तेन्ना अशें सांगलें आसा की तेन्ना व्हेरी डीप फॉरेस्ट व्हेरी थीक फॉरेस्ट आसा तेन्ना मस्त काळ तेन्ना लायट कसं ना. त्या काळका भितर तेणी प्लॅन केल्लो की काळका भितर तेन्ना केन्ना हांगा पावता पळय विश्वनाथ चक्रवर्ती तेन्ना तांकां दिशू मारयत म्हणून. आनी तागेली मागशी वता आसा ती फालफाल्यारी. केन्ना कुसुम सरोवर लागीं येता पळय तेन्ना अचानक चक्रवर्ती गायब जाता ती मायक जाता ती. आनी थंय एक चल्ली देख पडटा एक सानी चंदी चल्ली देख पडटा. ती थंय फूल वेंचता आसा. तिका पुरो पंडीत निमगिता ती ठग्स पुरा. हांगा आतां चक्रवर्ती पावत आयली ना मागीर खंय गेली तांणी. ती चल्ली म्हणटा की आतां हांगा आशिल्ली ती खंय गेले म्हणूंकूच ना म्हाका हांगा मुखार गेल्ले आसा पूण म्हणून. तांकां बरें आश्चर्य जाता. दोळ्या येद्रा मनुश्य आशिल्लो अचानक मायक कशें जाल्लो. तर ती म्हणटा की म्हाका मस्त काम आसा म्हाका तें फूल आनी वेंचून पुरो माळ करचें आसता मागीर म्हाका मस्त वेळ ना तूं मागीर येया थंय. पण त्या चलयेलें रूप पळोवन त्या पुरा पंडितांक भारी एट्रॅक्शन जाता भारी आकर्शण जाता. आनी त्या तिका पळयता बसता ती. आनी ती दुर्लक्ष करून लायक करून फूल बेंत आसा ती. पण तिगेलें रूप पळोवन तांकां मनान तुका संग जाला हृदय परिवर्तन जाला. हाऊ ब्युटिफूल दॅट गर्ल वॉज. आनी अचानक तांगेल्या दोळ्या येद्राक ती चेल्ली ओपास विश्वनाथ चक्रवर्ती जावन रुपांतर जाता. आनी तेन्ना ते पुरा पंडीत तांकां दिशू मारचे आयले पळय ते पुरा विश्वनाथ चक्रवर्तील्या चरणांत तूं साश्टांग दंडवत करता ती. आनी तांकां सांगतात की म्हाका आमकां तुमी माफ करका क्षम दिवका आमी तुमकां दिश्य मारचे खातीर आयलीं ती. तुमगेले महिमा तुमगेले महात्म्य आमकां गोच नाशिल्लें. आज ही कृष्णान दय केल्ली म्हणून तुमगेली ही महिमा आमकां गोच जाल्ली. तुमी आमकां माफ करका आनी आमकां शिष्य म्हणून स्विकार करका. तर ही लिला थंय जाल्ली एट द बँक्स ऑफ कुसुम सरोवर. विश्वनाथ चक्रवर्ती पादान तांगेल्या रायवल्स पळय प्रतिस्पर्धी तांगेलें मन परिवर्तन केलां ह्या लिला करून. आनी वरले म्हळ्यार सांजी लिला. अनेक काणी कशें म्हळ्यार आतां आमगेले कसो चल्ला पितृपक्ष चल्ला. पितृपक्ष केन्ना जाता नोवपी जाल्यार मागीर पौर्णिमा येता भाद्रपद पौर्णिमा भद्र पौर्णिमा म्हणून. भद्र पौर्णिम दवर न्हू भद्र अमावास येता आमी कसं म्हणटा ती पितृपक्ष म्हणून. आमी पुरा श्राद्ध करता ती वर्शीक करता ती. आनी मागीर लास्ट दीस सर्व पितृ अमावास्या आसा. कोण ती चुकल्या तांणी पुरा जाणांनी श्राद्ध करचें आसा. ह्याच काळांत तूं भद्र पौर्णिमा दवर न्हू भद्र अमावास्या थंय वृंदावना भितरी सांजी लिला म्हणून उत्सव आसा. फर्स्ट 10 days
आणि लास्ट 5 days अशी पुरा 15 दिसाक उत्सव आसा. सांजे म्हळ्यार कसं नाही, एक पार्वतीला स्वरूप आसा सांजी देवी म्हणून, आणि ताका राधा राणी आणि गोपी सकड पुजता. ती आमी कशी चोडी पुजता पळय चोडी, तशी राधा राणी आणि गोपी पुरा सांजी देवीका पुजता ती 15 दिसांतू. आणि प्रति सांजे गोबर आणि थापून लाय करून ती देवील मूर्ती करची आसता. केन्नाय नेराळ करचें आसा नातल्यार वण ते करचें आसा, पण शेण थापून लायक डिजायन करून तांतू भितर फूल लावचें आसा, तांतू भितर रंग घालचे आसा. फर्स्ट 10 days फूल घालचें आसा, मागीर फुलाची सांजी करची आसा, आणि लास्ट 5 days रंगाची सांजी करची आसा. फर्स्ट 10 days पुष्प मात्र आणि लास्ट 5 days रंग मात्र. आत्ता वृंदावनात आयच्या दिसान वृंदावनात राधा वल्लभ मंदिर, रघुनाथ भट्ट मंदिर, मागीर बरसाना मंदिर, नंदगांव मंदिर आणि 7 आमगेले टेम्पल्स. प्रत्येक देवस्थानांत सांजे 4 गंटल्यागी सांजी दर्शन मेळटा. दनपार 12 गंटल्या मंदिर जालें बंद जालें मागीर प्रत्येक मंदिरांत पुरा भायले मनशां वट्टू येता ती, आणि तांणी मस्त मेरी 5 feet by 5 feet जवळ 10 feet by 10 feet इतली जागा न्ही वट्टू करून तांतू फुलाची सांजी करचें आसा. सकाळा पयलीं फुडें गोबर घालून डिजायन करचें आसा, ताजी वयरी मागीर फूल लावन श्रृंगार करचें आसा, आनी मागीर सांजे 6:30 गंटल लागीं पूज करचें आसा, सांजी देवीला पूज करचें आसा. तर ती सांजी पूज करचे खातीर सकड गोपयांक फूल जावका. त्या दिसू बरसाण्यांतू सकड फुलं कोणाकी फुडें घेवन गेल्या ती, देर इज नो फ्लावर. तेन्ना तांणी चर्चा करता ती की आज हांगा फूल ना पळय, आज आमकां तिका दूर वचूंक पडटा. खंय वचया आमी आजी कुसुम वना वचया, कुसुम सरोवर लागीं वचया. ओके वडना सकड हा म्हणटा ती, आनी राधा राणी पुरा गोपी थंय पावता ती. तेन्ना मधुमंगला कळटा की आज ही फूल वेंचू खातीर पुरा गोपी कुसुम सरोवर वतात म्हणून. तांणी येवन सांगता कृष्णाक की आमी तांकां थंय वचून बाद दिवया म्हणून. तर कृष्ण म्हणटा म्हाका चिके सवक ना, म्हाका चिके ताप आयला, हांव आज येना, तुमी हांगाची वचा ती, तुमी वचा ती कुसुम सरोवर थंय वचा ती. कृष्णाक वता आसा की कृष्ण वट्टू वचनातल्यार इतली दूर पुरा कोणें वचना ती म्हणून ते सवकिना म्हणून पुरा फटी सांगून कृष्ण घरल्या बसता. आणि पुरा गोपाल पुरा फ्रेंड्स वट्टू मेळून लागीं वता ती, आणि खंय दूर वचना ती. आतां गाय आणि पुरा फ्रेंड्स लागीं आसा ती. कृष्ण मागीर भेस बदली करून माळी जावन दूर पावता ते वचून, आनी तेन्ना अपास थंय राधा आणि पुरा सखी आणि गोपी पुरा फूल वेंचून तूं मस्त मग्न जावन आसा ती. तेन्ना कृष्ण थंय पावता आणि म्हणटा तुमी हांगा कशे आयलेत पळोवना, हाव ऑल ऑफ यू केम हियर. तेन्ना गोपी म्हणटा ललिता सकडा बशी ती जोर आसा. ती म्हणटा तूं कोण नेमकितलो, तुगेले कसो हांगा अधिकार आसा. ह्या राधा राणीचो अन्नाल वन आसा, ती हांगाची तिगेले अन्नाल वन ते तूं हांगा कसं झाड लायला बाय, उद्दा दिला बाय. मेगेल राधा राणीला आणू तागेल पुरा सर्वंट हांगा येवन पुरा उद्दा दिवचे, तांगेले लालन पालन करचें काम करता आसा ती. त्यामुळे तूं हांगा कोण आसा. तो म्हणटा हांव काम देवालो माळ आसा, मेगेल काम आसा हांगा दंड दिवचें. आणि मस्त चर्चा करता ती, तूं कोण आणि तूं कोण. तर ती म्हणटा की तुमी फुरा चोर आसा ते, तुमी फुरा तुमगेल ह्या वन ना आसतना तुमी हांगा सकडान येवन फूल खांपला ती, तुमी सकडांक हांव चोर म्हणून अरेस्ट करून तुमकां दंड दिवचें आसा. तेन्ना राधा म्हणटा ललिता म्हणटा दोगूय मेळून की तूं नित्य वचून आमगेले गोपीला वस्त्र चोरी करता, हां लवणी चोरी करता, दूध चोरी करता, दही चोरी करता. तूं व्हड चोर की आमी व्हड चोर म्हणून. आमी पुरा फूल घेवन देवील सेवा करता ती, तूं चोरी करून स्वता खाता, तुका दंड दिवं का सुरवेकाची. तूं आमगे घाम घेवन आमकां बिश्टायता, तूं कसो अधिकार आसा. तो म्हणटा तुमगेल्या प्रत्येक अंगान, हातान, पायान, तोंडान सकड़ा प्रत्येक वस्तू हांगा तुमी खांपल्या, प्रकृती सौंदर्य खांपला, हां तुमगेले दांतान तुमगेले मोती खांपल्या ती, अशी पुरा लायक वर्णन केल्लें आसा. मॅरी द एसेन्स ऑफ डिस्कशन इज तूं व्हड चोर की हांव व्हड चोर म्हणून. सो फायनली ह्या पुरा चर्चा करता आसतना ललिताक देख पडटा
की कुर्टान तू मुरली दवरल्या निप्पोनू. तर ललिता वचून कुंड दाखवून मुरली ताणून घेता. अनेक गोपी वचून मात्या फॅटो काढता. हां ते बांधला बाबेरी कसं म्हणटा ताका ते तांडिता. अनेक गोपी वचून तेन्ना कृष्णाला मोरपंख देख पडता आणि मुरली देख पडता. तेन्ना ती मुरली घेवन गोपी धांवता. तर कृष्ण वेस बदली करून आयला म्हणून तेन्ना सकाळाक वच जाता. म्हणून कृष्ण भारी बेजारू, अरे हांव लायक वेस केल्लो आनी पुरा तांडून वेस पुरा नश्ट केल्लो म्हणून. तेन्ना सकाळाक भारी मना आयलें की कृष्णाराजी कसन केल्लें म्हणून. तर कृष्ण म्हणटा की तुमी कसन करता ती. आमी हांगा सांजी खातीर फूल घेवचे खातीर आयलीं ती. तुगेले वाटू चेर चुकोवन मस्त वेळ गेला आमगेलो, मस्त वेळ जाला. आतां सांजी पूजा केन्ना करची आमी, सांजी केन्ना करची, केन्ना फूल माळचा का, केन्ना पूजा करची म्हणून मस्त वेळ जाल्या. तर कृष्ण म्हणटा तुमकां वेळ जाला वे मी वचा ती. हांव आनी ललिता विशाखा आनी राधा हांगा राबता ती. अशें म्हणून सकाळ टाटा बाय करून बाकी बरोबर वतात न्ही वचून. आनी म्हाका कोण व्हरता राधा राणी, ललिता आनी विशाखा. मागीर ललिता विशाखा कृष्ण नेमगिता तुमी कसन करता ती. आमी हांगा कुसुम सरोवरांत तूं ते फुल्ल धुवया आनी म्हाका हाजी भारी मन आसा की राधा राणीले श्रृंगार करचे खातीर. तर ललिता विशाखा राबून आयकत पळयता ती आनी कृष्ण लायक करून त्या फुलांनी धुवन आनी केंसांनी श्रृंगार करून फूल माळून राधा राणीक भारी सुंदर श्रृंगार करता ती, चंद श्रृंगार करता ती. मागीर राधा राणीक आनी ललिता विशाखा मस्त यादचना की पळय आमकां सुरवेक वेळ जालेलो आनी तूं पुरो श्रृंगार आनी करून मस्त आनीक वेळ केला, आज आमगेली पूजा कॅन्सल जाता. कृष्ण म्हणटा तुमी कसनय येचन काणाका ती. तुमी आरामशे घरल्या वचा ती. तुम्ही घरल्या पावचे फुडें तुमगेल घरा भितर सांजी तयार मेळत तुमकां अशें म्हणून आनी चमकून वता ती. कृष्ण हांगा दाखोवन अदृश्य जावन त्या गोपील घरांत तूं पळय समायका ती ललिता विशाखा आनी राधा राणी 3 जाणांक घरा पावनी ती. ह्या तिगाले घरांत तूं कृष्ण, राधा, ललिता आनी विशाखा तांगेल रूप जावन पावता ती. हां मॅरी ललिता हॅज रीच्ड एज Lalita has not reached, but Krishna has reached as Lalita in her house. Krishna has reached as Radha in Radha's house, and Krishna has reached as Vishaka in Vishaka's house. आणि लायक करून त्या तिगाले घरांत सांजी पुरा गोबरांनी थापून लायक करून चंद करून फूल आनी श्रृंगार करून सगळा पशी बेस्ट सांजी त्या दिसू आणि त्या पुरा करून कृष्ण मायक जाता ती. ताचे मागीर ललिता आनी ते पावता ती आनी ताणें पळयता आमी येवचे फुडें सांजी तयार जाल्या. आनी त्या दिसू पुरा गांवांत पुरा घरांत सगळा पशी चंद सांज कोणाली राधा, ललिता आनी विशाखाली. बिकॉज कृष्णा पर्सनली वेंट अँड डेकोरेटेड द सांजी ऑफ दीस 3 गोपीज. सांजी लिला आजी आमी केन्नाय चान्स मेळ्ळ्यार ते वच्चो येता. आमी त्या ह्या काळार मस्त कडेन यात्रा केल्या तेन्ना वृंदावनांत बरसाण्यांत नंदगांवांत आनी सखील गांवांत पुरा आंजनोक आनी उच्चा गांव हे सगळे गांवांत भारी भारी चंद आसा. मागीर आमकां मुंबय कसं गोतना सांजे म्हळ्यार कसं आमकां दिवाळी रांगोळी मागून आसा, पण सांजे म्हळ्यार भारी विशेश, भारी भारी विशेश, भारी 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 विशेश. आनी हांव केन्ना गेल्लो पळय थंय वृंदावनांत तेन्ना प्रत्येक देवस्थानांत विंगड म्हणून सांजी आसा आनी दे आर सो हंबल. हांगा गेल्यार म्हणटा ती आमगेले पळयलें न्हय त्या देवस्थान वचून पळया ती हांगा मातशें लायक आसता. आनी इफ यू गो देर देन दे वील टेल की गो टू दॅट टेंपल ऑल्सो व्हेरी ब्युटिफूल सांजी. अशें करून आमी अरावंड 5:30 भायर पडटा ती. 8:30 थंय पुरा सगळे देवस्थानांचो सांजी दर्शन करून 9 गंटल्या घरल्या येवचें आसा. दीस इज द ब्युटी ऑफ वृंदावन. तर ह्या काळारी फर्स्ट 10 days पुष्प सांजी आनी एकादशी दवरून फाल्यां दवरून पौर्णिमा अमावस्या थंय 5 दीस रंगा सांजी मागीर गोबर थापूचें देवी रूप करचें. ताजे मागीर ताजे वयरी रंग करून फुलां फूल न्हय ओन्ली रंग कलर्स लावन सांजी करचें आसा. आनी लास्ट डे सर्वपित्री अमावस्या मागीर ह्या वर्सान 17th September विल बी द लास्ट डे. सच अ ब्युटिफूल फेस्टिवल. आनी एक विशिश्ट म्हळ्यार लास्ट एकादशी
वॉज कॉल्ड एज वामन एकादशी. सेकंड डे वामन द्वादशी. वामन एकादशी जावन 20 दीस कृष्णानं पुराण म्हणून दान लिला केल्या. दान दिला मागीर लोणी खांपूचें, दूध खांपूचें, दही खांपूचें आनी पुरा भिक्षा मागूची राधाराणी म्हणून सकट म्हणून दान लिला. ही हॅज परफॉर्म्ड इन दीस 20 days. तर फाल्यां आमगेले सकाळीं 1 गंटे लागी प्रवचन आसा. दान लीला आनी सांजी लीला 11 to 1 PM. अशी आहे भारी चंद स्थान कुसुम सरोवर. आतां हांगा बसून आमकां म्हगेले फोट आनी रेडी ना, पण भारी चंद, भारी विशाल. इट इज सेड दॅट 540 feet ब्रॉड अँड 330 feet वायड इतली जागा आसता तूं, आनी 60 feet डीप आसता तें उदक. भारी चंद, भारी भारी चंद. मागीर केन्नाय गेल्यार तुमी कोणाय काही सोयऱ्यांक घेवन वचा ती, गेस्ट घेवन वचा ती, इट्स अ बेस्ट प्लेस टू विजीट. आनी थंय बसून लायक करून ते लायक वार येता, थंड थंड वार येता, आनी ते पुरा लिला स्मरण करून भारी आध्यात्मीक उन्नती करचे खातीर भारी चांगसान आसा. आनी सगळा पशी म्हत्वपूर्ण म्हळ्यार उद्धवा म्हणके श्रेष्ठ भक्त इतले श्रेष्ठ पद त्याग करून तपस्या करून थंय तण जावन निवास करता आसा ती. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ऑफ होल कुसुम सरोवर. आमकां कळटा की सकडा पशी कृष्णा लागीं आशिल्लो भक्त, सकडा पशी क्लोज कझिन ब्रदर, तागेले म्हणके दिसताल मनुष्य, तागेले मंत्री, तागेले फ्रेंडू, सकड अत्युच्च अवस्था आसतनाय ती अवस्था त्याग करून वृंदावना वचून कुसुम सरोवर बगलें तपस्या करून आपले सर्वोच्च पद त्याग करून तण म्हणून जन्म घेतला. ते सगळ्या पयलीं सिग्निफिकंट आसा. तर आमी हांगा दाखोवन कुसुम सरोवराक वंदन करुया, उद्धवा वंदन करुया, अष्टावक्र मुनी वंदन करुया, बलरामा वंदन करुया, राधा बनबिहारी वंदन करुया, कुसुम सरोवरा वंदन करुया, राधाराणी चरण कमल, कृष्ण चरण कमला वंदन करुया आणि आशीर्वाद मागून घेऊया की नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरुक मोरा मने. वृंदावनान तुले कुसुम सरोवरान तुले सुंदर सुंदर अतिसुंदर प्रेम लीला मेगेल मनान तूं सदैव स्मरण जावका अशी आशीर्वाद आमी मागून घेवया, अशी प्रार्थना करुया. कुसुम सरोवरान तूं नित्य दिव्य लीला जाता आसा, संपन्न जाता आसा. प्रेम लीला नित्य संपन्न जाता आसा. माधुर्य लीला, सर्वोच्च माधुर्य लीला थंय प्रकट जाता आसा. थंय स्वर्ण कमलान तूं राधाकृष्ण विराजमान आसा ती, तांगेले अष्टसखी सेवा करता आसा ती. अशी दिव्य दृश्य नरोत्तम दास ठाकूर दर्शन करता आसा ती आनी सांगता ती की त्या दिव्य दर्शना, त्या दिव्य लीला मेगेल मनान तूं, मेगेल हृदयान तूं सदैव प्रकट जावका, म्हाका सदैव स्मरण जावका अशें आमी सगळ्यांनी तांगेल म्हणके प्रार्थना करुया आनी आमगेल्या आयच्या प्रवचनाक विराम दिवया. हरे कृष्ण. थँक्यू व्हेरी मच.